Also there is absolutely no concern on the part of the government की कितें तरी चेंज जावंक जाय, कितें तरी बरें जावंक जाय. आनी ह्या अशा लेवलाचेर पाविल्ले आसा की फक्त गोंयांत न्ही पूण देशभर ही न्यूज पाविल्ली आसा. कितलेशेच जे सोशल मिडिया हँडल्स नॅशनल लेवलाचेर म्हणजे तांचे लाखांनी तांची फॉलोअर्स आसता आनी खूब पॉप्युलर आसता आनी जे सरकाराचे जे एक ते टिका करता आनी ते खूब पॉप्युलर जातात. असल्या हँडलाचेर गोंयच्या लॉ अँड ऑर्डराचेर सुद्दां टिका जाल्ली आसा आनी देशभर आमचे गोंयचे नांव वाट लागिल्ले आसा आनी पीपल अक्रॉस इंडिया आर सेइंग की आता गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतकच गोंय इज बिकमिंग लायक यूपी. अशें आमी म्हणना, नॅशनल सोशल मिडिया हँडल्स आर टॉकिंग अबाउट दिस अँड कॉलिंग गोवा एज द नेक्स्ट यूपी अंडर द प्रमोद सावंत सरकार. तर सांगपाचें इतलेंच की आज लॉ अँड ऑर्डर जी सिस्टम आसा गोंयांत, जी पुलीस मशिनरी आसा, इट लुक्स लायक देर इज एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ दॅट सिस्टम. देर इज नो डिटरंट. खंयच्याच क्रिमिनलांक आज कसलोच भंय उरिल्लो. लोक जाय तशे क्रायम करता कित्याक खंय तरी लास्टाक तांचो कोण तरी पॉलिटिकल पेट्रनेज आशिल्लो आसता आनी तांकां ह्या क्रायमांच्यान भायर काडटात आनी कांय एक्शन जायना. सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आमी हाचो निशेध करता आनी म्हाका दिसता बाब प्रमोद सावंताक आतां चिंतूंक जाय. मे बी ही इज थिंकिंग दॅट होम मिनिस्टर म्हणजे हियर एट होम क्रायम्स आर कमिटेड आउटसायड. पूण दॅट इज नॉट द मिनींग ऑफ होम मिनिस्ट्री. आनी तुमचे कडेन जर ही होम मिनिस्ट्री सांबाळना जाल्यार जशी तुमी PWD मिनिस्ट्री आनी कोणाक दिल्ली आसा, ही होम मिनिस्ट्री काडून सुद्दां आनी कोणाक दियात. कित्याक इट इज व्हेरी ऑब्वियस. तुमी फक्त गाडयेन बसून एक बायट दिता की जेन्ना एक क्रायम जाता, मिडिया भाव तुमचे कडेन येतात तेन्ना तुमी गाडयेन बसून दितात की जाणें हे क्रायम केला ताका आमी बेगीन बेगीन पकडटले. तुमचो स्टँडर्ड डायलॉग जाल्लो आसा. आनी हांव मिडिया भावाक मागता की तुमी गाडयेन बसतना ताका हो प्रश्न विचारूं नाकात, कित्याक हो गाडयेन बसता, एक स्टेटमेंट दिता आनी ड्रायव्हराक चल 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 म्हणटा आनी धांव मारता थंयच्यान. तुमी ताची तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाता न्ही तेन्ना विचारात आनी ताका ग्रील करात की वेन आर यू गोइंग टू एक्चुअली फिक्स द लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम इन गोवा. तर आमी परत एकदा सांगता की लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड इन गोवा अँड आम आदमी पार्टी डिमांड्स द रेजिग्नेशन ऑफ द होम मिनिस्टर इन गोवा. हांव मागता बाब संदेशाक फुडली करून वाल्मिकी हाणें खूब डिटेलान आयच्या गोंयची जी लॉ अँड ऑर्डर आसा ताजेर उलयल्लो आसा. गोंयची लॉ अँड ऑर्डर ज्या परिस्थितीन आसा ताजेर खरें तर खूब विचार करपाची गरज आज प्रत्येक मनशाक आसा. आनीक चड विचार करपाची गरज आमच्या होम मिनिस्टर जो आमचो गोंयचो CM जावन आसा. खरें तर लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपाक म्हणजे समाजान जी वायट कृत्यां जाता त्या सगळ्या वायट कृत्यांचेर कंट्रोल करपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंट आसता. पण हालींच्या खुबश्या तक्रारांनी आमी जर पळयलें जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटच चुकीच्या गोश्टींनी इन्वॉल्व जाल्ले आमकां मेळटा. म्हणजे जर जो कंपाऊंड आसा तोच जर शेत खावपाक लागलो जाल्यार शेतकऱ्यान कोणा कडेन लक्ष दिवप हें म्हाका दिसता आज गोंयकारांक चिंतचें पडटलें. म्हणजे ज्याच्या म्हणजे शेत वाचोवपाक जाय म्हणून कंपाऊंड मारला पण कंपाऊंडान शेत खावार गेले. हो प्रकार आज गोंयांत जावपाक लागला. जे पुलीस डिपार्टमेंट लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपा खातीर आसा ते पुलीस डिपार्टमेंट लोकांक एसॉल्ट करपाक लागला. जावं ती काणकोणची केस, जावं आतां घडिल्ली बाब एडगर नावेलीची केस, जावं काल जे सेंट मायनिंगा खातीर जंय शूटआउट जालो. अशा हिनियस क्रायमांनी जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जाता तेन्ना समाजान जे वायट घटक आसा तांच्या खातीर तो कॉन्फिडन्स डेफिनेटली हाय करपाची एक गजाल आसा. आनी तेंच आज आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. म्हणजे ज्यो गोश्टी जायना आशिल्ल्यो, ज्यो गोंयांत केन्ना आमी इमॅजिनूच करनाशिल्ले, फक्त आमी पिक्चरांनी पळयताले अश्यो गोश्टी आज गोंयांत जावपाक लागला. आनी म्हाका दिसता हाका संपूर्णपणे आयचे सरकार, आयचो CM रिस्पॉन्सिबल आसा. म्हणजे आमी सिरीज ऑफ जर गोश्टी पळोवपाक गेले जाल्यार कितलेशे इन्सिडंट आमी आतां रिसेंटली पळोवपाक शकता. मारगांव जे चेन स्नॅचिंग जालें रोजरी कॉलेजी कडेन
पिळा मर्डर केस, अंजुना क्लबान जाल्लो टुरिस्टांचेर हल्लो, ताच्या नंतर दोनापावलची डेकॉल्टी, वाल्मिकी बाबान सांगले तशें, पेडणेचे आतांचे गन शॉट्स, पोरवोरीचे हाऊस थेफ्ट, चिंचिनीचे हाऊस थेफ्ट, मुंगुलचे गँग वॉर, गँग फायट आउटसाइड पणजेच्या पुलीस स्टेशना भायर, म्हणजे कितल्योशो केसीस. पहिली गजाल, एक स्टेप सोसायटीन जावप्या वायटाचेर कंट्रोल पुलीस डिपार्टमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी. पुलीस डिपार्टमेंटान जर कितें वायट घडटा जाल्यार ताजी जबाबदारी जी आसता ती सरकाराची आसता. आता सरकार कसले आसा, सरकाराचे प्रतिनिधित्व कोण करता, हू इज रिप्रेझेंटिंग द गव्हर्मेंट, असे लोक आसात जातून स्वता रेप चार्जीस आशिल्ले मनीस आसा, जातून स्वता कितलेशे हिनियस क्रायमान इन्वॉल्व जाल्ले मनीस आसा, जातून स्वता लोकांच्या बायलांक पळोवन घेवन व्हरपाचे क्रायम केल्ले लोक आसा, म्हणजे स्वताचो वोटर आसा ताची बायलच ना केली असे लोक आसा. म्हणजे हाज्या पयलीं म्हणजे अशें जेन्ना सरकार आसतलें तेन्ना पुलिसेचेर त्या सरकाराचो कंट्रोल, आनी अशें जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट आसतलें तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटाचो ह्या वायट समाजांतल्या वायट घटकांचेर कंट्रोल कसो उरपाक शकता. सो ह्या सगळ्या गोष्टीक म्हाका दिसता आज एकूच उत्तर आसा, आनी तें म्हणजे सरकारान देंवपाक जाय. ह्या सरकाराच्या मुखेल्यान म्हाका दिसता ह्या सगळ्या प्रकरणाची जबाबदारी घेवन रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. आनी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन ज्या सनातन धर्माचो ते सदांच उदो करतात ताजेच हें घेवन सांगता की आज जेन्ना तूं धर्म पाळपाक शकना, आपलो राजधर्म पाळपाक शकना, हें तुमच्याच एका श्रेष्ठ नेत्यान सांगिल्लें उतर आसा. जर तूं राजधर्म पाळपाक शकना जाल्यार तूं त्या राज्या वयल्यान सकयल रावपाक जाय. आनी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता की ताणें ही गादी सोडची आनी रिजिग्नेशन दिवचें. देव बरें करूं. तुमचे कडेन प्रश्न आसा? प्रेस कॉन्फरन्सात घेता अशें लॉ एंड ऑर्डर मागीर फुडले कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसता तुमचें? आमी जेन्ना काडटा पयलीं तुमी पळयलो रामाच्या केसीन कितलो व्हडलो बोवाळ जालो, गोंयभर लोक रस्त्यार भायर सरले. इन अ डेमोक्रेसी सरकारान अशा जेन्ना लोकांचो विरोध आसता तेन्ना ताची दखल घेवप आसता. पूण आज प्रॉब्लेम असो जाल्ला की सरकार म्हाका दिसता काँग्रेसीच्या आमदाराच्या आधाराचेर आज 33 आमदार घेवन बसता आनी तांकां दिसता की तांकां कांयच जावंक शकना. सो खंय तरी आमकां आतां एक 1.5 वर्स सोंसचें पडटलें. आनी नेक्स्ट इलेक्शनाक आय एम क्वायट शुअर की जे 33 आनी 7 सद्या बीजेपीच्या हातून आसा दॅट वील बी एक्झॅक्ट ऑपोजीट. भारतीय जनता पार्टीक डबल डिजीट सुद्दां मेळपाक कठीण जावपाक फुडल्या इलेक्शनान. एंड दॅट इज द ब्युटी ऑफ डेमोक्रेसी. 5 वर्सां तुका ज्या सरकाराक तूं निवडून हाडटा तें सोंसचें पडटा, पूण 5 वर्सां नंतर लोक तुका बुद्ध शिकयता. आमी आमच्या तर्फे खुबशे स्टेप्स घेतिल्ले आसा. आमी जितले आमचे कडेन ऑप्शन्स आसा दॅट ऑल वी हॅव परस्यूड. We have provided legal help to victims. We have put complaints in police station. We have done protest. आमी असेंब्लीन हे इश्यूज काडिल्ले आसा आनी जे आनीक सुद्दां आमी करूंक शकतले. फॉर एग्जाम्पल नाव वी आर कन्सिडरींग गोईंग टू द गव्हर्नमेंट. सो वी विल टेक ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू ट्राय एंड गेट सम रेजोल्युशन इवन बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन. पूण 100% 2027च्या इलेक्शनान हे भारतीय जनता पार्टीचे जे गुंडाराज सरकार आसा ते गोंयच्यान वचपाचें आसा. हाचो अनेक भाग आसा. म्हणजे खंय तरी जागृताय निर्माण करप हेंय काम आमचें आसा. आनी आमी तें आज आमी जेन्ना जेन्ना लोकां मदीं वतात तेन्ना तेन्ना कंटिन्युअसली लोकां मदीं ही जागृताय निर्माण करपाची. म्हणजे हें सरकार जर बदललें जाल्यार कितें बदलपाक शकता आनी गोंय कितलें शांत आनी बरें जावपाक शकता होय आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करीत आसात. तुम्ही म्हणले you all criticize the current state of the affairs of police and the way the issues are not handled. So
So, but what do you suggest to police to do immediate changes? Because if you are saying you are helpless, but the administration and the police is still in control of the crimes. So, to me, what suggest the police should do immediately so that you all don't have to take another press conference criticizing their working? The police should, first of all, the first step is to come out of the political control. Police is there for lifetime. The police officer who is appointed is working throughout his life till he get retired, right? पण ह्या टायमार तांचे जो कंट्रोल उरता पुलीस पॉलिटिशियनाचो तो कंट्रोलान जेन्ना ते काम करता तेन्ना तांचें नांव पिड्ड्यार जाता. पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना इंडिपेंडंटली काम करतले आनी आपल्या कायद्या प्रमाणे काम करतले, हाच्या पयलीं आमच्या कडेन कितलेशे पुलीस ऑफिसर्स आशिल्ले जे जाणें कायद्या प्रमाणे काम केलें आनी तेंचें नांव आज म्हणल्यार एंटायर गोंय घेता. खुबशे पुलीस ऑफिसर आसा. आय रिमेंबर सो मेनी ऑफ देम, आय वर्क विथ सो मेनी ऑफ देम. सो अशें जेन्ना पुलीस ऑफिसर काम करता विदाउट एनी इंटरफियरन्स, विदाउट अलाउविंग एनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स, then that work will always be praised. आणि आम्ही हाच्या पयलीं ताचें काम प्रेज केलें, हाच्या मुखारय तें काम प्रेज करतले. पण आयच्या दिसाक म्हाका दिसता एक दोग जाण सोडल्यार बाकीचे सगळे पुलीस ऑफिसरांचे जो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा ताच्या खातीर तांकां सफर जावचें पडटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कम अंडर एनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. तुमी अशें चिंतनाकात की तुमकां एखादे स्पेशल प्लेसीर पोस्टिंग जाय, कित्याक त्याच टायमार तुमकां कॉम्प्रोमायज करपाक पडटा. नाजाल्यार गोंया भायर काय खंयच्याच गोंयच्या पुलीस ऑफिसराक गोंया भायर पोस्टिंग जावपाक शकना. एट द मोस्ट विदीन गोंय, आनी विदीन गोंय जे आसा हें 1.5 वरां भितर तुमी कवर करतात. 1.5 वरां भितर ट्रॅव्हल करपाक मेळटा. सो तुका जर एखाद्या वेळार पयस पोस्टिंग पडली घे, पूण कायद्यान काम कर. पण आज म्हाका दिसता त्या हेजेर कॉम्प्रोमायज जाला. ते फर्स्ट ऑफ ऑल हें जर बंद जालें जाल्यार 80% म्हाका दिसता पुलिसींग खूब इम्प्रुवमेंट जातलें. सेकंड गजाल, जी बीट सिस्टम आशिल्ली, म्हणजे ज्या भशेचे लोकल नेटवर्क आशिल्ले पुलिसीचे, म्हाका ते लोकल नेटवर्क आज दिसना. मागीर ताजेर जो स्ट्रेस पुलीस डिपार्टमेंटाचो आसपाक जाय, कित्याक हे लोकल नेटवर्कांतल्यान खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळटा. आतां पयर ड्रगा खातीर एक हें पडलें, आमच्या ईडीची रेड पडली. हेजें इन्फॉर्मेशन आमच्या लोकल पुलिसे कडेन आसपाक जाय काय नाका, नाशिल्लें न्ही. ना म्हणून ते इतले व्हडले थंय चलताले म्हणून ईडीक येवन खंय तरी रोल प्ले करपाक पडलो. गोंयच्यान कितलोसो सोरो भायर वता, एक्सायज डिपार्टमेंट धरता. हे जे लोकल नेटवर्किंग जे आसा ते टोटली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा, किंवा ते ताजेर म्हाका दिसता तो स्टाफ असो स्टाफ आसा जो हू इज ऑलरेडी हँड इन ग्लोव्स विथ द पीपल हू आर क्रिएटिंग दीस इश्यूज. सो ते सगळो करेक्शन्स पुलीस डिपार्टमेंटान केले जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचें नांव पयलीं भशेन वयर सरपाक टायम लागपाना. Sorry, I was not able to frame properly, but what my meaning was, tunka dista certain strict action should be taken on tainted cops that you all are bringing out every time. Some cops are tainted munta. They just inquiries ayna, kai na action na suspend jata, they again reinstated. Do you think the DGP should be taking such type of ethics, police ethics action? Definitely. जो departmental inquiries जाता पळय, तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज आर हेडेड बाय द ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ. म्हणजे असे ऑफिसर जांच्या बरोबर त्या ऑफिसरान जाचेर इन्क्वायरी जाता ताणें पयलीं काम केल्लें आसता, किंवा तो खंयच्या तरी कनेक्टान ताच्या कडेन पावता. आनी दोज डिपार्टमेंटल, म्हाका दिसता 95% ऑफ द डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज वीच आर कंडक्टेड हॅव गॉट नो रिजल्ट्स. आनी तातूंतल्यान जो इन्क्वायरी जाल्ली आसता तातूंतल्यान जाचेर इन्क्वायरी जाला तो निर्दोशपणे सुट्टा, आणि तो परत फुडल्या आपल्या कितें तरी कार्य करपाक मुखार चलता. परत ताका आपली जाय ती पोस्टिंग मेळटा पॉलिटिकल हातून, आनी मागीर आसा तशेंच परत चलता. सो whenever these inquiries should happen, all these inquiries should happen through a retired judge or through judiciary, then I think it will be more effective. Today DGP gave a statement that the law and order situation has not been increased in Goa as compared to last year. It is same. It is because of the social media. It look like this. What do you like to say about it? न्ही, सोशल मिडियार जेन्ना कोण कॉन्टेंट करता, ऑन वॉट बेसीस आर दे मेकिंग दोज कॉन्टेंट्स? बेसीस ऑफ फॅक्ट्स ओन्ली न्ही. आज प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करता पयलींच तुमकां सांगलें की दीस इज बेस्ड ऑन स्टॅटिस्टिक्स. जे ह्या वर्साचे पयले 6 म्हयन्याचे जर फिगर्स पळयले, दोज आर इक्वलिंग द फिगर्स ऑफ एंटायर लास्ट असल्ट आसूं जावं ते मर्डर आसूं. So I don't know on what basis DGP is saying this, but
म्हाका दिसता आय डोंट नो तांकां कितें दिसता ते एका येतात हांगा एन्जॉय करतात आनी वतात दिसता मे बी दे आर नॉट सिरियस अबाउट हँडलिंग द सिच्युएशन This is a very serious issue. खंय तरी एक्चुअली तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी चड आसा जशें संदेश बाबान सांगले जे लोकल पुलीस ऑफिसर आसता ते तांचेर तूं थोडा प्रेशर हाडूंक शकता कित्याक रिलेशन आसता कितें वळख आसता दीज पीपल आर स्पेशली ब्रॉड म्हणजे इन द सिस्टम टू प्रोवायड अ न्यूट्रल पर्सन एंड दे आर केप्ट एट द हायेस्ट लेवल IGP DGPच्या लेवलाचेर आसताय तांणी तरी आपलें काम करूंक जाय न्ही पूण आज आमी जे पळयता इट इज अ इफेक्ट ऑफ डबल इंजीन सरकार तो तुजो गोंयचो भारतीय जनता पार्टी सरकार जावं किंवा देशाचो होम मिनिस्ट्री जावं बोथ होम मिनिस्टर्स